वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, रदान तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फोव जाला. लुकास एवांजेल 18 अध्याय वाक्य 1 ते 8 म्हणसर. लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 to 8. विधू स्त्रियेची आणि एक नीतिकर्ताची वापर. देड सुखय नासतना सदांच मग्न करचे म्हणून शिकोवचे खातीर जेजून आपल्याशी सांगी एक वापर सांगली. एक शहरांत एक नीती करता असलो. देवाची भिरांत जावं मनशाची परवा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री असली. ही ताचे सणके दाहळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय करून म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत नीती करत तिका कानच हालयना जालो. पूण अकरेक आपल्या इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें. तरी ह्या विधव स्त्रियेचे दुश्शी खातीर पुणी हांव तिका नीत करून दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातली. उपरांत सुमयान म्हळें, ह्या खोट्या नीती करतान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस आनी रात बोब मारतल्या आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्याक तो आनीक ही गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगता, बेगीच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशापत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात वे. हे उदार आज आमकां फोव जाला एका नीती करत, वय एक अनितीचो नीती करत. आनी हे विधव स्त्री सदां नीत म्हणले बरी येवन म्हाका नीत करून दी, म्हज्या दुस्मनांतली राख म्हणून सांगता. हातूंत आमी देवाचो मोग आमी पळोवंक शकता. जेजू आपल्या बापाक उगडपें करता. हांगा सगळे बापाचे शगूण तो कळीत करता. जर त्या खोट्या नीती करताना एक नीत करून दी जाल्यार आपणा लागीं सदांच मागतल्या ताच्या भुरग्यांक तो नीत करून दिना जायत गी. येदाच्या मागणें तो आयकना जायत गी. आज आमकां कित्याक म्हळ्यार सोंसणी खायना मागण्यांत. आज मागलें आतांत जायचें. आमकां पुरा संवसारांत पुरा इन्स्टंट खावन पुरा आतां संवय जाल्या. कालें जाल्यार इमिडिएट अर्जंट तें धाडत. तशें आज आमकां मागणें तशेंच जालां. आमकां देखून आज आमी पळयता लोक थंय हांगा दवसो आमी पळयता. भावार्थ ना. खंयच्याक एका मनशाचेर भावार्थ. त्या मनशान मागल्यार बरें जायत, ताचेर माथ्यार हात दवरल्यार बरें जायत. हें पुरा देवान आमचेर माथ्यार हात दवरीचे. देवान आमकां बेसांव दिचें. देवान आमकां सुडका दिचें. देखून आमी सोंसणी खायन मागची गरज आसा. निरंतरी मागणें करची गरज आसा. सांप पावली आमकां सांगता, दीस आनी रात म्हणले बरी कळनासतना मागा. पवित्र आत्म्यान प्रेरण मागूंक सदन चलया. देवाच्या लोकां पासून ती प्रार्थया आनी सुवार्ता परगट करतल्या तोंडान तावन बरी उतरां येवं दी म्हणून प्रार्थया. देखून आज आमी मागणें करूंक जाय. कित्याक आज ना जाल्यार ह्या संवसारांत आमी जिवंक सादना. देखून आमचे आर्टिफिशियल फेथ काण घेवन खंय वचोंक जायना. आमकां ऑरिजिनल फेथ जायचें. जेजून क्लीन सांगलां, आतां भावार्थ वगडोवचो टायम हो. लोक सगळो भावार्थ वगडावन आसा. लोक थंय हांगा परत धांवते आसा. एक कनिसा थंय देवा थंय, एक सक्रामेंतां थंय आराधन करतना त्या सक्रामेंतान जेजू आसा म्हणलें दुबावतलीं कितलीं जाणां आसात आज. देव इतली अजापणे अद्भुतां करून दाखयता. सक्रामेंतांत आपलें हजरपण दाखयता. कितले कडेन आज सक्रामेंतांत जेजूचें रगत आनी मांस जाल्लें आसा. कितलीं अजापणे अद्भुतां आसात. आमच्या पयस सभेंत 130 वयर अद्भुतां जाल्लीं आसात सक्रामेंतां थंय. म्हळ्यार जेजूची कूड आनी रगत जाल्लें. आज आमी ताच्या रेकॉर्ड नातलेली आनीक कितलीं आसात. ते दळमसर प्रूव जावना, रेकॉर्ड जावना. त्या विशयी आमी देखून आमी भावार्थान जेजू सांगता रावो मागोंक जाय. थंय हांगा धांवचें नाका. वो काळ थंय हांगा धांवचो न्ही. भावार्थान मागणें करचो वेळ जावन आसा. आज प्रत्येक जावन सगळ्या संवसारा खातीर मागणें करूं. कित्याक देव बाप इतलो काकूळ दिसो देवगी. तो शिक्षा लावंक सुरसुरता म्हणटा. तो सुरसुरता शिक्षा लावंक. फाटीं सरता तो. पूण मोग दाखोवंक भोगसूंक तो पयलें संतोसता. भोगसूंक संतोसता. ताका सुटका दिवंक संतोसता देव. तसले एक शेगूण हांगा जेजू आपल्या बापा विशयी सांगता. नीती करता कोलोय जावं दी, पूण बाप कितलो मोग करता आमचो. जर
तसल्या एका नीती करतना त्या विधव स्त्रियेक नीत करून दिली जाल्यार आमचो देव आमी मागतना आमकां नीत करून दिवचो ना गे. आमी मागलेलें तो आमकां दिना जायत गे. खंडे जावन भावार्थान मागल्यार विश्वासान मागल्यार देव हर एक संगतीक आमकां स्पंदन करता. आमी संवसारांत आमी बिजी जावन आसल्यार देवान एक एक पिटे उलोवचें आमकां आयकना. देव आमकां आमचे कडेन उलयता. देव आमकां सांगता कितें करचें म्हूण सांगता, गायडन्स दिता तो. आनी हें आमी संगती अत्मीक तरान तुजी वाडवळ जाल्यार अत्मीक तरान देवा सांगता संबंद तुवें जोडून कान गेल्यार मात्र ह्यो संगती तुका रिवील जातात, ह्यो संगती तुका उगडापे जातात. देखून आज आमी भावार्थ होगडावचो वेळ येते आसा. आतां बायतो लोक भावार्थ होगडे आसा आनी भावार्थ नातले भावार्थ आपणायते आसात. आजकाल पळयता मग कितले जाणांची साक्ष तुमी पळया. हर एक कितले अक्रिस्तांव भाव भयणी पुरा येदी व्हडली व्हडली साक्ष तांकां दितात. देवाचें उतर आज आमी एक विनवणे पंगड चलोवन आसा, विनवणे करते आसा. कितले जाणांच्यो साक्षी आमकां आयकूंक मेळटात. तातूंत कितलीं दुसरीं भाव भयणी आसात, क्रिस्तांव न्हय आसलीं कितलीं जाणां आसात, तांकां कितले उपकार मेळटात. मागलेलें मागणें देव बिलकुल इन्कार करिना. एक बरें मौन जायचें आमकां, एक भावार्थ जाय आमकां, ताचेर विश्वास दवरिजे. आमी खंडीत जावन एक दिंबेर पडून मागल्यार तो म्हाका दिता म्हणलो भावार्थ आज ह्या फाल्यां खंडीत दितलो म्हणलो भावार्थ आमकां आसा जाय. देखून कसो तो नीती करता त्या मनशांकी भियेना, देवाकी भियेना, मनशाची पर्वा करिना, देवाक तो भियेना. जाल्यार एका स्त्रिये विधव स्त्रियेचे ताका किरकिरी आयकूंक जावचें नाका आनी परते कितें येवचें नाका म्हणून नीत करून दिता जाल्यार आमचो देव सगळें आयकूंक तयार आसा. आमचो देव सगळें तूं केदला म्हज्या पांया तळे येताय म्हणून राखून रावचो देव जावन आसा, मोगाळ देवन आसा. एकच एक आमी वापार आयकल्यार पुरो ती वेचीक पुताची बापाचो मोग कितलो गी म्हणून थंय आमकां पळोवं येता. वेचीक पुताची वापारा भितर तो बापूय कितल्या थेंपतावन राखून रावलो बापा आपल्या पुता खातीर. तो पयस जावन पळयतना तो धांवून येता ताका तो मेळो आसा. तो कितले दीस जाले नासतना ताचे वस्तूर कितले वेळे आसा जाल्यार ताका पोटलून धरता, उम्या वयर उमें दिता, ताका घरा हाडटा, ताका नितळ करता, ताका दोगलो न्हेसयता, पांयांक मोचे घालता, हातांक मुदी घालता. कितलो रायोळ स्वागत ताका करता. पातकी मनीस परिवर्तन जावन भावार्थान येता आसतना असले जायत संभ्रम सर्गींच्या राजांत बापा हुजीर करतात गे. देखून आज आमी आत्मे बचाव करच्याक आमी प्रयत्न करया. कितलीं जी जाणां सांदा भक्तां आसात तीं व्हडले वचून खंय वचून व्हडले रेतीऱ्यो या व्हडले कॉन्फरन्स तांणी करूं ना, व्हडले कन्वेन्शनां तांणी करूं ना. बगर एका रुमा भितर बसून कितलेशे मागणीकान कितले आत्म्याक बचाव केल्ले आमी पवित्र सभेन थोडे डॉक्युमेंट्स आमी पळयता, थोडे सांदा भक्त जिणी आमी पळयता. कितल्या जपाने अद्भुतां तांच्या जिवितांत जाल्यात. तांणी मागलेले एक दिला. देखून म्हाकाय तुका एक मागण्याचे बळवंत हातेर जावं आज जेजू आपोवणें दिता. तुजे कितें गरजो आसात ते सगळे मागण्यांत उसार सांगच्या खातीर देव आशेता. हेर जर आमी उसार सांगिना आमी हेरांक मस्त बरी फोनां येतात, माग म्हजे खातीर. हांवें सांगलें तूं मागताय गे, पुरसोत ना, मागोवंक पुरसोत ना, दुसऱ्यांनी मागोवन आनी एकल्याक बरें जायचें. हे साध्य ना मगच्या भाव आनी भयणी. आमी हर एकल्यांनी तोंड उक्तें केल्यार मात्र सर्वेस्वर देव आमचें तोंड भरतलो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून आमची तोंडां उक्तें करचें मागण्यांत आमचे काळीज वतीचे मागण्यांत. सामसांवची आवय पळया वेदी मुखार वेता थंय आनी त्या सिनोगोगांत वचून आपलें दूख ओत्ता सर्वेस्परा मुखार. येयली म्हणटा येवनाळे तूं काले कितले पियोवन आयले की म्हणून सर्वेस्परा देवा मुखार म्हणजे दूख वता हांव पियोवन येवना म्हणटा. तर काल्या खातीर मागताय, एका भुरग्याच्या देण्या खातीर मागता. वच येवच्या वर्सां भितर तुका भुरग्याचें देणें तुका भुरगो तुज्या हातान मेळटलो. प्रवाद करता थंय प्रवादी. देव आयकता ते मागणें तक्षण त्या आवयचें मागणें आयकता. आज आमचे काळजांत हांव न्हीज जावन मागणें केल्यार देव आमची मागणी आयकता. कितल्या लोकांक बरेंपण जाता, कितल्या लोकांची पिडाशिडा गूण जाता, कित्याक आमी मागोवंक जाय. देखून आज येसुमेचें उतार आमी काण घेवया. आमच्या जिवितांत मागण्याचो स्पिरीट आमी जोन काण घेवया. मागणें आमी एकादें आमकां मागोवंक कळना जाल्यार आज जेजू कडेन मागया, आमकां मागोवंक शिकय.
आपोस्तलांनी मागलें तें मागणें आमकां मागोवंक शिकय आनी खंडीत जावन देव आमकां मागोवंक शिकयतलो पवित्र आत्मो आमकां मागोवंक शिकयतलो त्यात पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आनी मागण्याच्या हात्यार जावंक आमी फुडें सरया आनी कितें आमची खंत बेजाराय पिडाशिडा निरासपण सलवणी हे रिणाचे भार सगळे आमी जेजूक भेटोवन दिवन आमी मागणें करया खंडीत सरस्पर देव आमच्या मागणें आयकतलो आपल्या पुता मारी पाचर आशिर्वादान आमकां भरतलो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां नव्यान अभिषेक करतलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तुजे संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगशें जिजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.